मडगांव नगरपालिकेचे कदेल भ्रष्ट करपाक दिगंबर कामतीन नगराध्यक्षाचे वेंचणुकेत कॅबिनेटांतल्यान अध्यादेश हाडला. विरोधी मतदारांचेर नदर दवरपाक गुप्त मतपत्रिके वरवीं मतदान भायर मारून आता प्रत्यक्ष मतदान मडगांव नगरपालिकेत जातले. दिगंबर कामतीन परत नवी वेंचणूक घेवची आनी फातोर्डा आनी मडगांव मतदारसंघात जिखून दाखोवचे विजय सरदेसायान आव्हान दिला. मडगांवचो आमदार दिगंबर कामत भाजपात शामील जावन कांय दिसां उपरांत मडगांवांत नगराध्यक्ष आड विश्वास थाराव घातलो. पूण नगराध्यक्षाची वेंचणूक जाली तेन्ना विजयाचो पॅनल यशस्वी थारलो आनी दिगंबराच्या पॅनलाक हार खावची पडली. हे लजेक घालपी हारीक लागून दिगंबरान गुजरात मॉडेल हाडलो. तातूंत ताका गुप्त मतदान नाका, प्रत्यक्ष नगरसेवक मत मारतना ताका पळोवपाक जाय. देखून विरोधी मतदान जावचें ना. नगर विकास मंत्री विश्वजीत राणे बरोबर गुड्डलुसांव करून दिगंबरान हो अध्यादेश हाडला असो आरोप विजयान केला. दिगंबर कामत एक ऑर्डिनन्स हाडटा. खंयच्यान हाडटा? गुजरातच्यान हाडटा. मॉडेल आहा गुजरात मॉडेल असो. इतल्या वर्सां दिगंबर कामत आमचे बरोबर आहा तेन्ना ताणें केन्नाच डिमांड करूंक ना की सिक्रेट बॅलेटान इलेक्शन जावचें न्ही म्हणून. बीजेपीन गेलो, शॉक लागलो, बूट लागलो आनी रोखडीच याद जाली की सिक्रेट बॅलेट म्हणजे ते वायट, लोकशाहीक धोकेदायक आनी तो आज डिफेंड करता. एक ऑर्डिनन्स कॅबिनेट मूव करता ते हो कॅबिनेटान नाच. हो फुलय पापड इतलो जाला की कॅबिनेटाचो स्पोक्समॅन एकूय मंत्री डिफेंड करूंक सोदना. हो ऑलरेडी आपण चीफ मिनिस्टर जाल्ले भशेन वागता. 16 तारखेक गणेशाक जिखतल्यार आमकां शॉक लागता. हे काडटात कावन्सिलराक व्हरून नाल्लाचेर हात दवरून फोर्स करतात की प्रमाण जाय. खंय जामावलेच्या देवळात इंड्युसमेंट्स आर ऑन. वेन द इंड्युसमेंट्स आर ऑन, स्टील द गव्हर्नमेंट गोज अहेड and declares its intention very clearly that it is not either or. It is voting by no secret ballot, voting by raising of hands. Yes, सरकाराक करपाक कित्याक जाता? कित्याक इतले फोर्स जाता सरकाराक करपाक? आनी हो मॉडेल गुजरातान एडॉप्ट केल्लो आहा. So to prevent cross voting, Digambar Kamath has introduced the Gujarat model in Goa. हातून जाता अशें की कॉन्शियन्स वोट म्हणटा तो कन्सेप्ट आहा. म्हणटा वोट एज पर युअर कॉन्शियन्स. वॉट इज कॉन्शियन्स? कावन्सिलर म्हणटा ती गोरवां, ताका हाडून गोट्यान बांदला आनी दिगंबर तांचो राखणो. दिगंबरान स्टेटमेंट काडलो की बीजेपीची लिडरशीप डिसायड करतली कोण चेअरपर्सन तो. हाचो अर्थ कितें? कावन्सिलर डिसायड करचे ना. कावन्सिलर खुट्याचे माकड ताका दवरल्या हय साहेबाक म्हाका दिगंबराक असो भुल्ला फूग की ताका दिसता की द सन विल नेवर सेट ऑन दीस एम्पायर. ब्रिटिशांक दिसतालें की केन्नाच आमी पडचे ना म्हणून, मरा मनशाक आमी उरतले म्हणून. जाणटे जातकर केन्ना केन्ना तकली भ्रश्ट जाता आनी म्हाका दिसता ही जाणटेपणाची एक लक्षणां की ताका अशें दिसपाक लागना की आनी कांय जावचें ना, आमी कायदो जाय तें करतले. दिगंबराक गट्स आहा युपीचो मॉडेल फॉलो कर म्हूण सांग. कर इलेक्शन पळोवया आमी. वी आर विलिंग टू फायट. मडगांव फातोर्डा दोगूय जाण देवया, पळोवया कोणाक गट्स आहा. परतें इलेक्शन करून पळोवया. हे अशी जर हत्या करून तुमी जिखूंक शकता हे लोकशायेन पार्टिसिपेट जावप म्हणजे लज. दिगंबराचेर फार पेटयतना विजयान मुख्यमंत्र्याची तुस्त केल्या. कितलींशींच वर्सां मुख्यमंत्र्याची साखळी नगरपालिका विरोधी पक्षात आसली, पूण असल्यो भानगडी करून पालिका हातासपाचो यत्न करूंक ना. भाजपान ह्यो भानगडी करपाक दिगंबराची तकली भाड्याक घेतला, विजयान आरोप केला. मुख्यमंत्र्याचो हांव सदांच क्रिटीक. ताणें म्हणला म्हणजे तो हें कितें डिफेमेशन नोटीस पसून म्हाका सर्व करतलो. पूण आज मुख्यमंत्र्याक हांव एप्रिशिएट करता. ह्या मुख्यमंत्र्याच्या मतदारसंघात सांखळे म्युनिसिपल कावन्सिल ताजे कडेन ना, पूण ताणें हो गुजरात मॉडेल एडॉप्ट केलो ना. गेले 1.5 वर्स जाले, 16 म्हयने जाले. 16 म्हयन्यान ताणें असो अनडेमोक्रेटीक आनी कितें केलां आसत तें. पूण चेअरपर्सन आपले विरुद्ध आसून पसून ताका उडोवपाक कायद्याची हत्या, लोकशाहीची हत्या ताणें करूंक ना. ही हत्या कशी करप ते करपाक ही एक्सपर्ट तकली दिगंबराची बीजेपीन भाड्याक घेतल्या.
गोवा 365 खातीर मडगांवच्यान संदीप तळेकार.